नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. मुख्यमंत्री हयात आसा काय म्हूण काँग्रेसीक दुबाव. मुख्यमंत्री परिकार चलता भोंवता उलयता ताचो 4 दिसां भितर व्हिडिओ पुरावो दिवचो ना जाल्यार खंय काँग्रेस चल्ली कोर्टात. ट्रेड लायसना नासतना नुस्त्याचो ट्रेड पालिका उग्गी. एफडीचे ट्रेड लायसन ना जाल्यार ट्रेड तात्काळ बंद. नुस्त्या येरादारीक इन्सुलेटेड गाडयांची सक्ती. आरोग्य खात्याचे सर्क्युलर. कोलवा जेलींतले जेल गार्डूच ड्रग्स आनी तंबाखूच्या रॅकेटांत एक्सपोज. जेलींत ड्रग्स आनी तंबाखू व्हरतना चौगांक रंगे हात धरले. चौगूय सस्पेंड. म्हापशा एनडीपीएस पुलीस केस. सीबीआय संचालक अलोक वर्मा आड भ्रष्टाचाराचे आरोपांची सीव्हीसीन 10 दिसां भितर चौकशी करची. सुप्रीम कोर्टाचो आदेश. वर्माक सक्तीचे रजेंतल्यान थाकायना. देशभर काँग्रेस तापयता इशू. म्हापशा शुक्रारचो बाजार तापलो. 2 वरां बाजार दवरलो बंद. म्युनिसिपालिटी एक्शन घेना म्हूण म्हापसा मर्चंट असोसिएशनाची बेकायदेशीर वेंडराचेर स्वता कारवाय. आनी मुळा सावन टॉप मेरेन प्रवासाचो हावेस दवरपी चर्चिला मुखार साळगांवकाराची देख. मुख्यमंत्री हयात आसा काय म्हूण काँग्रेसीक दुबाव. परिकार चलता भोंवता उलयता ताचो व्हिडिओ पुरावो काँग्रेस मागता. मुख्यमंत्र्याचे भलायके विशीं जाणून घेवपाचो प्रत्येक नागरिकाक अधिकार आसता. तो खंय फामिलीचो विशेषाधिकार जावंक शकना. काँग्रेसीच्या जितेंद्र द्रेशप्रभून पत्रकार परिशदेंत बॉम्ब घातलो. 4 दिसां भितर सीएमाचो व्हिडिओ पुरावो दिलो ना जाल्यार कोर्टात वचपाची तयारी. आणि नोव्हेंबरान रुजू जातले हे जे भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षान सांगिल्ले तशीच उतरां भारतीय जनता पक्ष गेल्या मार्च पासून दीत आसा. आणि सगळोच जुमलो जाला. खोटाडेपणाचो महामेरू असो हो पक्ष जाला. ऑफिसान येतले अशें काही काळा सांगला गेले. अमूक वेळा येतले, अमूक काम करतले, तमूक काम करतले. हे जे खोटारडेपणा जो चल्ला तातूंतल्यान एक कोंकणीतली एक म्हण आसा ती ह्या बाबतीत योग्य लागता की ना हे तुमी ठरयात. अशी म्हण आसा की बाप दाखयना जाल्यार श्राद्ध कर. आज ती वेळ आयल्या. मुख्यमंत्री दाखयात नाजाल्यार श्राद्ध करात. अरे खंय आसा मुख्यमंत्री? तेन्ना आमकां पळोवपाचें आसा की हो जो आमचो आयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसा, मानादीक पर्रीकर बाब, हो सगळ्याच बॉडीचो अध्यक्ष आसा. ESGचो आसा, GSIDCचो आसा, IBPचो आसा. सगळी कडेन ताचोच आसपाव. आनी आमकां कळटा त्या प्रमाण सीएमाले जे OSD आसात हे आज सीएमाची पावर मिसयूज करतात. आणि असे असंख्य डायरेक्टर आणि ऑफिसर्स आसात की तांकां ओबलायज करता ऑर्डरी काढून. वस्तुस्थिती कितें आसा? ह्यो ऑर्डरी आणि हे डिसिशन्स आणि हे पॉलिसी मेकिंग मनोहर पर्रीकराची जर आसा जाल्यार आमकां एक वेळ दाखयात तरी ताका. आज टेक्नॉलॉजी इतली वधारलेली आसा, फुडें गेल्ली आसा. एक ताचो आजच्या दिसाचो एक व्हिडिओ काढून तरी लोकांक दाखयात. आमी म्हणना तुमी मेळपाक दियात म्हणून, पण एक व्हिडिओ तरी काढून दाखयात की आज ही व्यक्ती क्षेम आसा, बरी चलता फिरता बोलता अशी व्यक्ती आसा. कोण डॉक्टरय सांगना, कोण बुलेटीन काडिना. तेन्ना आज होच प्रश्न निर्माण जालो. कृपा करून आमकां सीएम दाखयात नाजाल्यार श्राद्ध तरी करात. आम्ही आमकां जर इन्फॉर्मेशन जर दिली ना की मुख्यमंत्री हयात आसा की ना,
तर आमकां कोर्टान वचची गरज पडटली की कोर्टान फायंड आउट करप की खरोखर ही व्यक्ती हयात आसा आनी सरकार चलोवंक शकता की ना. ही स्टेटमेंट जाल्या उपरांत फुडल्या 4 दिसान जर जालें ना जाल्यार आमी ते करतले. आमी होय विचार चालू आसा, वकिलां कडेन कन्सल्टेशन चालू आसा. सीएमाच्या भलायकीचेर काँग्रेसीन पयली व्हिडिओ कॉन्फरन्स मागली, हेल्थ बुलेटिन मागले आणि आता मागले ती व्हिडिओ फुटेज. नाजाल्यार ते कोर्टान वचपाची तयारी करता. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. एफडीएचे व्हॅलिड लायसन वा रजिस्ट्रेशन नासतना एकलोय नुस्त्याचो ट्रेडर नुस्त्याचो ट्रेड करूंक शकना. नुस्त्याची येरादारी करपी गाडयांक एफडीएचे मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण सर्टिफिकेशन आसचें पडटलें आनी नुस्तें इन्सुलेटेड गाडयांनीच हाडचें पडटलें. भलायकी खात्यान सांजे उसरा सर्क्युलर काडलें. हे सर्क्युलर तत्काळ लागू जातलें. म्हणजे सर्क्युलर लागू जाल्यार शेनवारा सावन नुस्त्याचो ट्रेड बंद, कारण गोंयांत सध्या एकूय एफडीए रजिस्टर्ड ट्रेडर ना. मडगांव होलसेल फीस मार्केटात आयज नुस्तें भरपूर आयला. गोंयचें तशेंच गोंयच्या भायलें. मडगांवचे नुस्त्याचे ट्रेडरांक धंदो करूंक एफडीए रजिस्ट्रेशन ना. पालिकेचे ट्रेड लायसन नाशिल्ल्यान ट्रेडरांचे रजिस्ट्रेशन रद्द केलां. ह्या ट्रेडरां कडेन ऑफिसूय ना. सद्याक गोंयांत एकूय एफडीए रजिस्टर नुस्त्यांचो ट्रेडर ना. मात इतलें आसूनय शुक्राराय मडगांवां बिंदास नुस्त्यांचो बेकायदेशीर ट्रेड चालूच. विचारल्यार पालिकेची ही जाप. The municipality rules are very clear. Whether you want to do any kind of business, there are certain parameters that are to be met. First of all, the area. Second will come the space where you occupy, whether it is your own or whether it is leased or whether you have entered into any other third-party agreement or whatever. Then they have to comply with the other statutory requirements, wherein we seek the documentation of other departments. Whether they would be in a position to submit those is the separate set of questions. If they don't, then they have to be declared as vendors or not. But vendors, as you know, no more vending licenses can be issued unless that area is declared as a vending zone. शुक्रारा सांजे उसरा आरोग्य खात्यान हे सर्क्युलर काडला. सर्क्युलरात कितें म्हणलां पळयात. एफडीएचे व्हॅलिड लायसन वा रजिस्ट्रेशन नासतना एकलोय नुस्त्याचो ट्रेडर नुस्त्याचो ट्रेड करूंक शकना. राज्यांत येवपी नुस्त्यांच्या गाडयां कडेन त्या राज्यान वा गोंयचे एफडीएन दिल्ले ट्रान्सपोर्टर्स लायसन आसा काय ना तें पुलीस आनी आरटीओन तपासचें. नुस्तें इन्सुलेटेड गाडयांनीच हाडव्हर करचें पडटलें. हें सर्क्युलर खंय तात्काळ लागू जातलें. म्हणजे भायल्यान येता तें नुस्तें शेनवार सावन इन्सुलेटेड गाडयांनी येवंक जाय. सर्क्युलर लागू जाल्यार शेनवारा सावन नुस्त्याचो ट्रेडूय बंद, कारण गोंयांत सध्या एकूय एफडीए रजिस्टर्ड ट्रेडर ना. प्रुडंटा खातीर ब्युरो बरोबर सावयो डायस. कोलवाळ जेलींतले जेल गार्डूच ड्रग्स आनी तंबाखूच्या रॅकेटांत एक्सपोज. ब्रेस्तारा सावन शुक्रारा सांजे मेरेन जेलींतल्या 14 जेल गार्डांक तात्काळ सस्पेंड केल्यात. 4गांची म्हापशा पुलिशेंत ड्रग्स स्मगलिंगा विशीं केस जाल्या. ब्रेस्तारा 3 जाण जेलींत ड्रग्स व्हरतना रंगे हात सापडिल्ले. इतलें आसतना शुक्रारा आनीक एकल्यान धाडस केलें. नारायण नायक, रामा कोरगांवकार, महाबळेश्वर पर्वळीकार आनी प्रकाश गांवस सस्पेंड. कोलवाळ जेलीच्या रामा कोरगांवकार, प्रकाश गांवस, नारायण नायक 3 जेल गार्डांक जेलीत कैद्यांक ड्रग्स व्हरून दितना रंगे हात धरले. तिगूय कैद्यांक दिवंक चरस आनी तंबाखू घेवन वताले. जेलीच्या गेटीवेल्या आयआरबी पुलिसांनी धरले. जेल गार्ड रामा कोरगांवकार, प्रकाश गांवस, नारायण नायकाक सस्पेंड केल्यात. म्हापसा पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. इतले आसतनाय आनीक एक जेल गार्ड महाबळेश्वर पर्वळेकाराक शुक्रारा जेलीत कैद्यांक चरस व्हरतना गेटीवेल्या आयआरबी पुलिसांनी धरलो. जेल गार्ड महाबळेश्वर पर्वळेकाराकूय सस्पेंड केला. ताजेरूय म्हापशा पुलिशेंत कागाळ केल्या. प्रकरणाचो म्हापसा पुलीस फुडलो तपास करतात. कोलवाळे जेलीन भानगडी जाता हें आयकुपाक येतालें, मात प्रत्यक्षात कांय सापडनाशिल्लें. त्या उपरांत आदले सुप्रिटेंडंट श्यामसुंदर परबाक ट्रान्सफर करून आतांचे आयजी प्रिझन राजेंद्र मिरजकारान कोलवाळे जेलीचो सुप्रिटेंडंटाचो चार्ज आपल्या कडेन दवरलो आनी आतां एक एक करून कोलवाळे जेलीची भानगडी भायर सरत आसा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. सीबीआयचो संचालक अलोक वर्मा आड भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चवकशी सीव्हीसीन 10 दिसां भितर करची म्हूण सुप्रीम कोर्टाचो आदेश. मात फिर्यादी वर्माक अनिश्चित रजेचेर कोर्टाची थाकाय मेळिल्ली ना. सरकाराच्या आदेशा आड तो कोर्टात गेल्लो. अंतरीम संचालक नागेश्वर रावाक फक्त प्रशासकीय निर्णय घेवपाची मेकळीक. तितल्यार काँग्रेसीची गोंय धरून देशभर सीबीआय मुखार सरकाराचे नांवान निषेध आंदोलनां. The court has passed interim orders to the effect that, number one,
that the CVC inquiry against Sri Alok Verma would be concluded within 2 weeks positively and would be supervised by a retired judge of the Supreme Court, Justice A.K. Patnaik. The court also said that the acting director who has been appointed, Sri Nageshwar Rao, he will not take any major or any policy decisions for the time being, and the next date of hearing is 12th of November. मध्यान राती आदेश काढून मोदी सरकारान सीबीआयत घाल्ल्या या खवदळाचो निषेध म्हूण काँग्रेस देशभर वातावरण तापयता. वर्मा खंय राफायल डिलाची चौकशी करूंक सोदतालो म्हूण ताका निखळायलो. शुक्रारा सीबीआयचे प्रदेश हेडक्वॉर्टर्स धरून कितल्याशाच सुवातींनी काँग्रेसीन निषेध आंदोलनां केली. बामोळे सीबीआयच्या ऑफिसा भायर काँग्रेसीच्यो घोशणा. राफायल बद्दल जे कितें आतां जो स्कॅम आसा वो स्कॅमाक कोण तरी पयली फावटी एक मनीस जो सिरियसली घेयी आनी तेजी वासपूस म्हणजे चौकशी चालू केल्ली त्याच मनशाक काडप रातोरात डिसिजन घेवप जो कायद्याक बसना हें तेणी केल्लें आसा. काँग्रेसचे कार्यकर्ते सीबीआयच्या ऑफिसाकडे मुखार मागतले एकूच मागणी घेवन की ज्या सीबीआयच्या डायरेक्टराक इल्लिगली अनकॉन्स्टिट्युशनली रातच्या 2 वरांचेर काडून उडयला तेजी ताबडतोब परत निवडणूक जावची, ताका इमिजिएटली अपॉइंट जावचो, तेजी अपॉइंटमेंट रिस्टेट करचे. तशेंच प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन ह्या देशाची माफी मागची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.